मोगाच्या भाव भयणींनो, द लास्ट डिस्कोर्स शेवटचे उलोवप जेजून शिश्यांक केलें. काल आमी पयलो भाग वाचला आनी आज आमी ताचो दुसरो भाग आयकला. आनी ह्या भागांत आमी आयकलां की फिलीप जेजूक एक प्रश्न घालता, सायबा आमकां बाप दाखय. आनी आमी ह्या प्रश्नाचें उतर आमी आयकलां. जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका पळयला देखून तुमी बापाक पळयला. कित्याक जेजू एके भाशेन बापाचें रूप आसलें आनी जेजून आपले जिणेंत मरणांत व्हरून बापाचें रूप दाखयलें. आनी कसलें जायतें रूप बाबाकेन जो आमकां सांगता, देवान आमचो इतलो मोग केलो, म्हणजे बाप मोग. आनी जेजून हो मोग सगळ्यांचो केलो, कसलोय भेदभाव करिनासतना जुदेवांचो आनी अनभावत्यांचो. आनी हो मोग जेजून उतरांनी आनी कोन्यांनी केलो, सगळ्यांचो. बाप बोगसोणें जेजून पातक्यांक बोगशिलीं. आमी जाणा की एक वर्स फारिसांवान एक पातकी बायलेक हाडलेली. जेजून शेवटाक म्हणलें, वच आनी पातक करिनाकात, तुजें पातक बोगशिता. तशें जेजून सगळें पातकां बोगशिलीं. बाप दयाळू, कृपाळू, हुस्केन भरलेलो. जेजून हें दाखयलें. जेजून जे कश्टांत दुखांत सांपडले वा जे बुकेले, जेजून हे सगळ्यांचो आदार दिलो. आमी क्रिस्तांव म्हणजे हांव क्रिस्त हांव म्हणटकच आमी एके भाशेन जेजूचें रूप ह्या संवसारांत लोकांनी आमकां पळोवन म्हणूं येता, हे खरेंच क्रिस्तांव, हे दुसरे क्रिस्त. थोडो वेळ शांत रावन आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. कशे तरेन जायत आमी आमच्या उतरांनी वा खोडण्यांनी आमी क्रिस्त म्हूण, आमी दुसरे क्रिस्त म्हूण लोकांक दाखयतात.